नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तांबडी भाजी सासम करची पळोवया। हे सासम करच्याक आमकां जाय धुवन शिजोवन आनी शिंदून घेतिली तांबडी भाजी, सोय, हिंग, मीठ, सासव, तूप आनी हिरवी मिरसांग। ही हिरवी मिरसांग आमी कट करून तांबडी भाजी भितर शिजोवन घेतला। सगळ्यात पयली मिक्सर आयदनात सोय, हिंग, तांबडी भाजी बरोबर शिजयल्ली वाली मिरसांग आनी थोड़ी मीठ घालून चटणी वाटून घेया। चटणी वाटच्याक तांबडी भाजी उदकात यूज करा। आता ही चटणी तांबडी भाजयेत मिक्स करा। सगळे बरे करून मिक्स करून एक पटी मीठ चेक करा। फडना तयारी करा। फडना आयदनात तूप हून करा। तूप हून जाल की तक सासवा फडनी दिया। हे फण आमी रेडी करून दवरिल्ली तांबडी भाजीत घाला आनी अनेक पटी बरे करून मिक्स करून घेया। शीता बरोबर सायड डिश म्हण खावच्याक आमगेली तांबडी भाजी सासम रेडी आसा। चटणी वाटतना शिजेल तांबडी भाजी घालून वाटल्यार ती कालोवच्याक बी यूज करचे आता। तुम्ही बी हे सासम घरा ट्राय करा आनी आमकां साल कळया। आनी जास्त कोंकणी रेसिपीज पळोवच्याक आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।